क्वार्टर तेंच्यांनी एक दीस पयलीं करता आनी एक दीस स्टोर रुमान दवरता क्वार्टर करून. तर स्टोर रुमान लायट नासली ओके, लायट नासली म्हणून ते लोडरांक तांकां लोडिंग करपाक जावंक ना ओके. ताका लागून आमी बेकार जाले ते जाले. आमचो लाखाचो माल आहा तितून. तो स्टोर रुमान ते जनरेटर सुद्दां तेंच्यांनी ओपन करून स्टार्ट मारूंक ना. सुपरवायझरान आसता तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची न्हू, चालू करपाची. एक्शन घेवपाची न्हू तेणी. ताणें कांयच करूंक ना आनी आयज आमी सगळे बंद. आख्ख्या गोंयांक मास नाय. हांव म्हणटा सरकाराक कितें हे गव्हर्मेंट कंपन्यांत सगळे फॅसिलिटी आहा, फक्त मॅनेजमेंट सारकें ना. गव्हर्मेंट कंपन्यान मॅनेजमेंट सारकें ना, ते सारकें काम करिनात, ड्युटेर येनात. मागीर अशें आमकां प्रॉब्लम फेस करूंक पडटा. आतां आमचे इतले लॉस जाल्यार कोण आमकां फारीक करतलो, कोण हेचो जबाबदार? सरकारान हेंचेर एक्शन घेवची. मागीर ते म्हणटात इल्लिगल करतात. मागीर आमचे जे ट्रेडर्स आहा मागीर सप्लाय दिवपाक कोणाचे ऑर्डर घेतात ते मागीर अशें मागीर चाटे कितें करतात. मागीर ते आमकां केलेलें नाका, आमकां लिगल वचूंक जाय. लिगल प्रोसिजर आमकां जाय. आमकां त्या खातीर आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेंचेर कितें तरी नेसेसरी एक्शन घेवची. फॅक्टरीत मातशें लायटीचे प्रॉब्लेम जावन चिलर मातशें प्रॉब्लेम जालो तेंकां. कित्याक प्रॉब्लेम कांय जालो ना, मातशें लेट जालें गाडी एटलिस्ट. आनी कांय प्रॉब्लेम जालो ना तेका? रस्त्यार कांय ना, मीट कंपनीचा मातशें लेट जालें. संडे गिराक चड आसता. संडे चड आसता तेगेलें कितें मातशें चिलरा मातशें प्रॉब्लेम जालो म्हणून मातशें लेट जालें. सांगलें मातशें लेट जालें म्हणून कॉपरेट करपाक जाय. काय ना.